बापाक स्वागत करून आमचे याजक बाप संतोष लोक दोडगुत्रांव उलयतले. मोगाळ गवळी बापानो, आज इस्रायलची कोंगणी देव परसा व्हड संतोषान भरल्या. तुमच्या येण्याक आणि प्रत्येक जावन आज हांगासर आमी मोदी साहेबांचें फेस्त आचरण करतना हांगासर तुमी आमचे गवळी जावन आमकां भेट करूंक आयल्यात. हांगासर जमलेल्या सर आमच्या देव परजेर तुपे तुमकां हांव मानाचो स्वागत करता. हार्दिक स्वागत गवळी बापानो. तशेंच हांगासर जमल्या सर याजकांक धर्मीक भावां भयणींनी तुमचे तर्फे परत हांव स्वागत करता. हांव विनंती करता एक मोठें मागणें कर हांगा तावन आमकां आशिर्वाद दिव. ताचे उपरांत आमी गवळी बापाक पुरशावार आमी मैदानाक आपोवन व्हरतल्या. मोगाच्या फादर संतोष हांगासराच्या मोगाच्या कोंकणी क्रिस्ती भावंडावनो देव बरी सांज दिवं तुमकां. आमकां ह्या सोम्याच्या गांवांत सांगाता येवंक ताच्या माते मरयेक नामान करूंक फुलांनी तिचो श्रृंगार करूंक गायनांनी तिका उल्हासूंक संतोष भोगता. आमकां कोंकणी प्रजेक मोती फेस्त भोव संतोषाचें आनी तें खंयच्या सकड संतोष भरीत गुर्तांनी तें करूंक जाता की ते आमी करूंक प्रयत्न करता. आमची भुरगीं आमची वडां आमची हर एकली सोबीत मरयेक पसंद जावची फुलां आनी आमीच सोम्याची मरयेची फुलां देखून आमी एकामेका सांगता आसतना जशें बशयेंत वा दाल्यांत फुलां कशीं मांडटना भोव सोबीत दिसता तशें आमी सांगता एका काळजान एका ताळ्यान आनी एका मनान गायतना मागणें करतना देवाचें उतर आयकत आसतना सांगता जेवतना कश्ट सुख आदल बदल करता आसतना आमी खरेंच सोम्याच्या मातेक मांडून दवरली फुलांची बशी जाता. तशें आसतना आमची सगळी धार्मीक रीत प्रत्येक जावन आमच्या जिविताचें केंद्र मिसाचें बलिदान आतां समर्पूंक आमी फुडें सरतना आमी उडास दवरया. आमच्या जिवितांत सोमी आमच्या सांगाता चलता म्हणून मरी आमच्या सांगाता चलता. तिचे कान आनी जेजूचे कान आमच्या मागण्याक चिरूक करून आयकता. देखून आज कितें आमी मागता बाळोक मरये कडेन ते मेळटा म्हणल्यार बरवशान आमी मागूंक जाय. तर आमकां सामी तयार करया. सोम्या सांगाता चलो ताच्या मातेक उल्हासूंक आनी बापाक आराधन करूंक मुखार सरया. तुमकां समेस्तान देव बरें करूं म्हणटा हांगासर आयिल्ल्यांक जमो जाल्ल्यांक आनी फुडें मिसाच्या बलिदानाक मेळटल्यांक आनी तुमचे थंय देव उदार जावन दी म्हणून म्हजें मागणें. तुमच्या पासत हे मिसाचें बलिदान हांव भेटयतां. देव बरें करूं गवळी बापानो. मोगाच्यानो आतां आमी हांगासर पुरशांव प्रारंभ करतले. पयले बँड ताच्या उपरांत आलतार भुरगे आनी सैर्या याजका सगळी गवळी बाप मुखार येतले. तांच्या फाटल्यान आमी सर्वांनी शिस्तेन आनी भक्तीन पुरशावार वेचे.
आमची राणी अवतू आमका उरग्या नाये अडू मोरी
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोवे असो. थोडा संतोषान काळजाच्या उमाळ्यांनी मोगाळ भाव भयणीनो हांगासर आमी जमल्या. मरियमाचो जल्म सगळ्या संवसाराकच संतोष हाडलें घडीत आमी गायता नावाल वर्तवला सर्ग उजवाडला आनी सांत अन्नाचे घरी सांत ज्योतीचे घरी माणिक जल्मला म्हणून आमकां माणिक दिला, एक बाळ दिला देवान. तिचो जल्म सडवणेचो सुक्रू सुर्याक तो येता म्हणून परगट कसो. आज देखून मरियेचो जल्म आमच्या जिविताक कितें संदेश दिता तें नियाळूंक सोमयाच्या ह्या मोगाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमी आयल्या आसता. आमी हर एकली ह्या फेस्तां मारिफात सोमयाचो संदेश घेवंक आयती रावया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमचीं पदकां वळखून घेवया आनी बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देव आमची कपूट करूं आनी आमची पदकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Amen.
तुया सर्गींच्या बापा आमच्या सडवंदराक मनशा सैम दिवचे खातीर अगणित जाणवायन आनी मोगान भाग्यवंत अवकार मरयेक तुवें जल्मा हाडली हो तिसो जल्मा दीस व्हडा संतोषान आमी संभ्रमता तुवें वेंचून काडलेले जेजूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन भावार्थान बरवशान आनी मोगान वाडत तूं वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना मिका प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पर म्हणटा पूण तूं बेथलेहेम एफ्राता जुदाच्या कुळयामध्ये तूं भोव ल्हान तरी इस्रायलाचे राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे ताव सलमातलो ताचो आरंभ न्हय आतांचो भागार गोफ पुर्विल्या काळाचो देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेस्पोर तांकां सांगतलो उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायेलाशी परतून येतले सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडाक सरयतलो ती सुरक्षीत वस्ती करतली कित्याक तेन्ना ताची पदवी पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावतली आनी तोच शांती जातलो असिरियागार आमच्या देशाचेर धाड घालतीत जाल्यार आनी आमचे भुंयचेर पांय दवरतीत जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गवळ्यां आनी रायाळ वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतल्या ते तालवारीन असिरियाचेर राजवट चलयतले देवाचे उतर हे सर्वेस्पराची हांव स्तुती करतो ताच्या मनाक स्तोत्र संगीता गायतो
विसून काडचे आधीच तो जाणा. ताणी आपल्या पुताच्या सारख्याचे जाय जाय म्हूण ताणे निर्मिल्यात. सां पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणे दिलां तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडाशे करता म्हूण आमी जाणाव. जांकां विसून काडचे आदींच तो वळखून जाणा. तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिलां. अशें जायत्या भाऊ भावंडांच्या घरान आपल्या पुतान मालगाडो पूत जाय जाय म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या पासत जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिली तांकां ताणें आपयलीं. जांकां ताणें आपयलीं तांकां ताणें नितीवंत केलीं. जांकां ताणें नितीवंत केलीं तांकां ताणें आपले महिमेवंत भागीदारां केलीं. देवाचे उतर. Servespo तुमचे सोवे आसो. सामतेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. क्रिस्ताचें जन्म हे परी जालें. ताचे माते मोरयेक जुजे लागीं कारार जाल्लें. पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती जुजे नितीवंत मनीस. तरी मोरयेक आपाकीत हाडूंक ताका कुशी नासली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडचें म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचना केली तितलीच ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजी पतीण म्हण तुज्या घरांत हाडूंक भियेनाका. कित्याक तिचे थंय गर्भ संभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रस्तुत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय. कित्याक तो आपले परजे तिच्या आपातकांतली सोडयतलो. हे सगळें घडलें
पूर्ण जावच्या प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें एक अंकवार चली गर्भेस जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातले आनी ताका इमानुएल म्हूण नांव आपयतले. इमानुएल म्हळ्यार देव आमचे संगता म्हूण अर्थ. देवाचे उतर हे जेजू क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमी परगांवाक गेल्ल्या वेळार नेणासल्या एका गांवाक पयले फावटी पावल्ल्या वेळार म्हाका थंय कोणी आदार करतलो कुमक करतलो आसा गी म्हणून मनांत चिंतना बोगणां येता आसतना खंय एक वळखीचो थोडो फोन करता जाल्यार आनी म्हजें नांव उलोवकर आपयता जाल्यार एका तराचो विशेष संतोष ह्या जाग्यार कोण एकलो वा एकली म्हाका वळखीची आसा म्हणून. फोनार उलयल्या पावना आमी सांगाता केदाळा मेळचें, सांगाता मेळ्ळ्यार पावना आमी सांगाता केदाळा कांय पण इल्लें हॉटलांत या घरांत जेवचें. कशें आमचें जीवन दीस वेता वेतना मुंदरून वेता. उलयल्यार पावना, आयकल्यार पावना, पळय जाय पळयल्यार पावना. सांगाता जिवांत भाग्य जाय जेवणा मारिफात देखून आमी संभ्रम करी जाय आमच्या सांगाताचो एकतार असो. हे आमच्या मनच्या सैमांतच आसा. ह्या गांवाक आयिल्ली तुमी खंडीत जावन सुरू येता आसतना खालू बोली जावन आसल्यात या कोण एकलो आसा म्हणल्यार धैर्यान आयिल्ल्या. पूण तुमकां सवकास एका व्हड पंगडाची वळख जाली आनी वळख जावन सांगाता आयिल्ल्या मारिफात एका तराची सुरक्षता रक्षण भोगल्लो अनुभव जालो. पवित्र सभा म्हळ्यार अशेंच. पवित्र सभा केवल मतींत कल्पन करची संगत न्ही, रक्तमासाची कूड घेवन जेजूची पतीण म्हणून वा ताचीच कूड म्हणून आमी मानून घेता आनी आमी रक्तमासाची मनशां क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे जावन एकामेकाच्या गरजेन पावता. आनी केदळ आमी कुमक करता कांयच पयशांची आशा वा फायद्याची आशा नासतना दिलें जाल्यार, दयाळाय दाखयली जाल्यार ती तृप्ती तो संतोष विशेष केदळ सकट तसो उडास काडटा गी तेदळ आमकां संतोषाची लारां उमाळ दिवचो अनुभव जाता, कुरपेचो अनुभव जाता. सादारण तसलो कुरपेचो अनुभव आयच्या दिसा तुमी बगी जाय आनी भोगतात म्हणली म्हजी पातयेणी. कुरपेन भरलेले म्हणून मोरयेक नांव दिल्लें. तिच्या जल्मा विशयांत आनी तिच्या चरित्रे विशयांत पवित्र पुस्तकांत जे पुस्तक आमी वाचता तातूंत ना, तरी आनी एक अधिकृत म्हणून घेनातलो एक वांजेल आसा, सान जाकोबाचो वांजेल म्हणून. त्या वांजेला मारिफात आमी मरियेच्या आवय बापायची नांव वळखून घेतलें, जोकी आनी आन्ना म्हणून. जोकी आनी आन्ना मालगडी उतर प्राय पावली, भुरगीं जावची प्राय उतरून गेल्ली. एक दीस जोकी देवळाक पयलीं फळां व्हरून गेल्ल्या वेळार कोण एका तरणाट्यान ताका तारीफो केल्यो आनी म्हळें, जोकी तूं फळां हाडनायल्यान तुजें फळ घेया, तुजें फळ पयलें हाड, मागीर हें तुज्या गाद्यांतलें तुज्या तोटांतलें हितलांतलें फळ दी म्हणून. एका तरणाट्यान एका प्रायवंताक ताज्यो तारीफो केल्ल्या वेळार, ताजे तामाशे केल्ल्या वेळार ताका बरें दुखलें. जोकी गरायच्या बदलाक सीदा खंय पयस गेलो मरुभुमीक मागणें करूंक, देवा कडेन बोबाट मारूंक, ताज्या काळजाचे दुळदुळे सांगोंक, तळमळे सांगोंक. आनी जोकी घरा येनातलो पळोवन आन्ना घरांतून भायर एका रुखा मळार ताच्या सावळेक बसून मागणें करतलो, केदळ येता गाय, कितले दीस जाले खंय गेलो.
देवळाक येता म्हूण गेल्लो मनीस ना अशें म्हणून वाट पळोवन पळोवन तिच्या दोळ्यांतली दुखांची झर सुकली आनी तशें दोगांय एकामेकाच्या सांगाताक आशेतालीं तिसल्यान जोकी मागणें करतलो आपणा भोगिल्लें दूख देवाक सांगून आनी अन्न मागतली आपलो पती ना म्हणून आनी तो वळू देवाचो ताळो एका दुता मारिफात जोकीक आयकलो आनी म्हणालो तुका बेगीनच एक भुरगो जावचो आसा एक भुरगें जावचें आसा तूं फाटीं घरा वच आनी ह्या ताळ्याक पातयेवन जोकी फाटीं आयलो आनी सवकास जें कितें त्या ताळ्यान सांगलें तो पातयेलो बरवसलो आनी अन्ना गर्भेस जाली आनी भुरगें गर्भांत वाडून येता आसतना तांणी एक देवाक भास दिल्ली ह्या भुरग्याक आमी देवाक समर्पिता म्हणून आनी अशें सुमार 3 वर्सांचें जाता आसतना भुरग्यांक दूद सोडतना तांणी ह्या भुरग्याक व्हरून देवळान दिलें याजकाच्या हातान दिलें याजकान ताका बागेवन स्त्रियांच्या हातान दिलें देवाचें उतर आयकून निरंतरी मोरी वाडली म्हणून हो पुस्तक सांगता मागीर ताच्या उपरांतली काणी ती झुजेक कशी मेळ्ळी हें सकड विवरलां जें कितें पवित्र पुस्तकान ना कितें काणया रुपार ह्या पुस्तकांत बरयल्लें थोडें आमी म्हणटा सोडून गेल्ल्यो थोड्यो संगती काणी जावंक पुरो पुणाच्या फाटल्यान एक जिणी आमकां पिंत रायल्या उत रायल्या तांणी जल्मल्ल्या भुरग्याक मोरी म्हणून नांव दिलें आशिल्लें फळ तें देवतान मागून घेतिल्लें दिरवें तें माणीक तें नांवाल वर्तवलां आनी हें अजाप घडलें सांत अन्नाचे उदरी मोरी म्हणून ताका मिरियम म्हूण नांव दिलें कितें अर्थ जाता ह्या नांवाचो मोगाच्या भावान आनी भयणीनो मिरियम म्हणल्या नांवाचो अर्थ सुमार 3 अर्थ आसा पयलो अर्थ मोरी म्हळ्यार बिलवड मोगाचें देवाच्या मोगाचें गॉड्स बिलवड मिरियम दुसरो अर्थ दर्याचो तेंबो वा सागराचो तेंबो आनी तिसरो अर्थ कोडसाण कोडू कोडसाण ह्या 3 नांवांचेर थोड्यो चिन्नां तुमचे मुखार दवरूंक आशेता आनी तें कशें आमच्या जिविताक लागू करीत तें सुचयता मोरी देवाच्या मोगाचें द बिलवड ऑफ गॉड मिरियम खंयच्या लेखार ती देवाच्या मोगाची कशें अन्नान आनी जोकीन भोव मोगान घेतलें आशिल्लें फळ जावन देवान दिल्लें फळ म्हणून तें देवाक समर्पून तांणी निर्धार केल्लो हें देवाक मोगाचें देखून हांवें तें देवाक समर्पिसय देखून ताका तशेंच वाडयलें देवाच्या उतराच्या आवाजान देवान दिल्ल्या उपदेश आनी ताच्या सगळ्या ताच्या योजनेचे संगत ताका सांगून देवान कितें उगडापें केलां मोइजे मारिफात प्रवाद्या मारिफात तें सांगून ह्या भुरग्याक वाडयलें आनी तूं बेथलेम एफ्राता जुदाच्या कुडया मदें तूं भोवलान तरी इस्रायलाचेर राजवट चलोवंक आसा म्हाका तुजे तावन जल्मतलो ताचो आरंभ न्हय आतांचो बगार भोव पुर्विल्ल्या काळाचो ही उतरां उपरांत उदेंत येतावन आयिल्ल्या त्या घरायान ज्योतिशांक उपकारां पडटलीं बेथलेमाक सोदून वचूंक जेजू तरी बेथलेमांत एकलो राय जल्मोवचो आसा आनी ह्या रायाची आवय एकली जल्मता म्हणलें सवकास ह्या जोड्याक समजलें जायचें आनी देखून तें बाळ देवाक मोगाचें कित्याक मोगाचें म्हळ्यार उपरांत तिचो अर्थ गाब्रियलाच्या उतरांत आमकां कळटा नामान कुरपेन भरले सर्वेस्पर तुज्या सांगाता आसा कुरपेन भरलेले ह्या संवसारांतल्या खंयच्याय मनशाक हें उतर सांगल्लें ना तिका एकल्याक सोडल्यार संपूर्ण कुरपेन भरलेली आनी ही कुरपा कशी भरलेली गी म्हणून हो दर्याचो तेंबो दुसऱ्या उतरांत हांव सांगता
ती कुरपेन भरलेली. नितळ उदक, नितळ उदकाच्या तेंब्यान कसलेंच मेळना, तशें मरये कसलेंच मेळें नातलें. दर्यो मेळे सकड पयस उडयता, थडीक हाण घालता. मरी हो सागोर असो तेंबो, मनशा सागोर कितली जनांगा उतरून गेली. या मनशा सागोरामध्ये देवान ह्या तेंब्याक मिसलें आनी त्या तेंब्याक कुरपेन भरली, संपूर्ण कुरपा. म्हळ्यार जेन्ना आमी पाताक करता कुरपा होगडायता, देवाची हजरी उणें उणें जाता. आनी महापाताक आमी केलें, देवाचो मोग तिरस्कार केलो, देवाचे उपादेश मोडले, देवाक हिणसिलें, देव निंदा केली वय जाल्यार आमची जिणी हो उदकाचो तेंबो कदळ उदकांत भरिल्ल्या बरी जाता. पण मरयेक देवान अशी नितळ सांबाळली की तिच्या आवयच्या कुशव्यांत किरलत आसतनाच, ती गर्भेस्त जाता आसतनाच आन्ना मरयेचो गर्भी सांबाव जाल्ल्या वेळी सैबाच्या पातकांत हांव तिका राखली मात्र न्ही, तिच्या सगळ्या जिणयेंत एकच एक पाताक तिणें करूंक ना म्हणून पवित्र सभा धैर्यान सांगता. आनी तें बडव्याच्या उतरांत हांव नामान कुरपेन भरलेले म्हणल्या उतरांत हांव तसो पुरावो घेता. आनी देवाच्या मोगाची ती हो दर्याचो तेंबो सगळे देवाचें योजन तातूंत भरलां. जशें एका तेंब्यान सकड उदकाचे गूण लक्षण आसात, तशें आदी मागां सुरवेर कितें देवान सांगून दिलें तें सकड त्यो बसवण्यो ह्या तेंब्यान ताणें भरून घाल्यो. आनी सवकास सवकास मरी वाडोवन येता आसतना देवाचें योजन ती समजली. देवान विंचून काडल्याच्या दुसऱ्या वचपान तुमी आयकलें, सा पावलून रोमाकारान पळय बरयल्या पत्रांत, आपणाचो मोग करतेला म्हणजे जांकां आपणें निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपूण दिला तांकां सर्व संती देव तांच्या बऱ्याक पडाशें करता. आपणाचो मोग करतेल्यान तिणेंय देवाचो मोग केलो. खंयच्या शेवटाक तिणें पावत जाय त्या शेवटाक तिणें पावच्या खातीर सकड संती देवान तिच्या बऱ्याक पडाश्यो केल्यो. पूण मरी केवल हो तेंबो मनशाकुळा मदलो एकलो तिच्या खातीरच विंचून काडलेलो न्हय. देवान तिका विंचून काडली ह्या तेंब्याक सकड आमी विंगड विंगड तेंबे आसल्या मेळे जाल्ल्या आमचें कितें उदक खोदोळ जाल्लें आसा जिविताचें तें नितळ करच्याक आनी एकल्याक हाडचे खातीर आमचे खातीर देवान तिका विंचून काडलें. तिचो एकल्याचो मोग करन आमा समेस्ताचो मोग करता म्हणून देवान दाखोवन दिलें. एक समेस्तांक समेस्तां एकल्याक, ती एकली समेस्तांक विंचून काडलेली आमची आवय जावच्या देवान निर्मिलेली. त्या शेवटाक देखून आमकां सुमी सांगता, तूं कितें जावन आसाय तें गरजेचें न्हय, तूं कोण असो आसाय कोण असो जावन आसाय तें गरजेचें. इट इज नॉट इम्पॉर्टंट हू यू आर, वॉट यू आर, इट इज इम्पॉर्टंट हूज यू आर. तूं कोण असो, तूं कोणाचें. इट्स इम्पॉर्टंट हूज यू आर. तूं लांब आसाय की मोठो आसाय की दीग आसाय की बारीक आसाय की मोठो आसाय की तें गरजेचें न्हय. काळो गी गोरो गी हळदुवो गी पासवो गी पासवे ना जाल्यार सांगचें. हांगाची खातीची विशय कांय गरजेचो न्हय. पूण तूं कोण असो, टू हूम डू यू बिलॉंग, तें गरजेचें. जर तुज्या काळजान बघता हांव देवाचो, मरयेक बगल्ले बरी हांव देवाचो, हांव देवाची, आनी त्या देखून आमी सकडांची, हांव सकडांची कोण देव कोण आसो की तांचो सकडांचो आपूण म्हणून लेखल्या वेळार आमच्या जिविताक अर्थ मेळटा म्हणलें मरयेच्या जिणयेंत हांव समजता. हो सागोर, सागोराचो हो तेंबो आमकां सागोराच्या तेंब्यांक अर्थ हाडून दिता. आमी देवाची भुरगीं जावंक देवान आमकां निर्मिलां मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आनी तें भाग आमकां मेळचे खातीर ही सकड ताचें येवजन हो मिस्तेर ही मांडावळ. तरी तिसरो अर्थ मरयेच्या जिविताचो तिसरो अर्थ कोडसाण. मरी म्हणल्यार अर्थ कोडसाण, तिचें जिवीत कोडसाणांनी भरलें. आज फेस्त जाल्या उपरांत फाल्यां तावन आमी दुखी सायबिणीची सालवी सुरू करता. 7 दीस तिचे कश्ट ते बाले आमी नियाळता.
त्या बालयेन तिचें काळीज पापसल्लें एक तलवार तुजें काळीज पापसिताली म्हणून सिमियोन सांगलें उतर बाळकाक घेवन इजिप्ताक धांवतना तसो जीव वाचोवच्याक फाटीं आयिल्ल्या वेळार त्या भुरग्यान सोकास वाडटा आसतना त्या भुरग्याक होगडायिल्ल्या वेळार ती आपलास एका आवयचे देवान दिल्ल्या ह्या बाळाक हांवें वगडायलें म्हणटा आसतना देवान दवरली पातळी हांवें बंगयली न्हय म्हणटा आसतना ते जाल्ले आपलास कितले आसतीत मरयेचे सोकास मरी हेर साबार कश्ट भोगता उर्साच्या वाटेर मात्र न्ही जेजू पिसो जाला ताचे तकली फिरवल्या ताका देवसार लागला अशें म्हणून म्हणटाना तिच्या एकल्याच पुताक कसल्या आडनांवांनी उलो करतना बेलजेबूल लागला देवसाराच्या बळान देवसार धांवडायता म्हणटा आसतना मरी कांय संतोश पावली न्ही खालवारीच्या वाटेर मरणाच्या उर्साच्या नालिसायच्या मरणाक येता आसतना वाटेर भेटतना तो मरतना ताची कूड देऊन उस्क्यार दिता आसतना आनी ती पोंडान निके पिता आसतना मरयेची कुडू कंत नियाळण तर कसली कोडसाण सगळी कोडसाण सागरूच कोडसाण जाल्ल्या बरी तिचें जिवन तरी मोरी विश्वासी रावली हांव देवाची आनी म्हजो पूत देवाचो पूत आनी देखून ती विश्वासी रावली मगाच्या भावान आनी भयणीनो मोरयेच्या नांवाचो तितोडो अर्थ आमच्या जिविताक कसो लागू करयेत पयल्या सुवातेर आमी देवाच्या मोगाची देवान कोणाक आपणाची म्हूण घेतलां ताच्या कुडीचे सांदे म्हूण घेतल्या बापाची भुरगीं म्हूण घेतल्या पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हूण घेतल्या ती आमी देव आमचे थंयची येता आमी देवाक वावयता क्रिस्ताक आमी वावयता देखून आमकां नांव क्रिस्तांव म्हणून ते लायिल्लीं मनशां आमी ते लायिल्लीं देवाक वावयता खंय गेल्यार देव आमकां सोडिना हांव तुमकां सोडचो ना सांडून घालचो ना आमी देवाक मोगाची दुसऱ्या सुवातेर आमी ह्या मनशा कुळाच्या सागरांतलो एक तेंबो तरी हो तेंबो नितळ करूंक देवान वाटो दिल्यात जायत्यो वाटो दिल्यात प्रत्येक जण कुमसाराचो सक्रामेंत देवाचें उतर वाचचें सक्रामेंतान भाग घेवचें आनी अशें आमी नितळ जातेवेचें तिसऱ्यान आमच्यो कुडू कंती आमचे कश्ट आमी ते कितलेय आयल्यार हांव विश्वासी रावता म्हणलो निर्धार घेतलो जाल्यार जें कितें उतर भास दिल्या म्हजें कुटुंब बांदीचें म्हणून त्या उतर भाशेक विश्वासी रावल्या जें कितें आमी काम करतना विश्वासी रावल्या दुनियाक रावता म्हणून जें कितें आमी कोणा कडेन करार करता ओपंद करता त्या उतराक आमी बद्ध जावन रावल्या जाल्यार कसलेय कश्ट आयल्यार हांव विश्वासी रावला म्हणलें तें एक गजल आमकां खंडीत धादोसकाय हाडटली दिसपट्टे जिणी साबार कोटी कॉम्प्रोमायज करी जे पडटात आमी जाणा ह्या जिवीत ज्या संवसाराचें जिवीत सुलाभ ना तरी सोमी आमकां फाटीं आपयता हर एक फावटी कुमसार आसा सक्रामेंत आसा पवित्र सभा आसा आनी ह्या मारिफात देव आमकां नव्या जिविता आपयता देखून आमी नवें जेवता मोरी नवेपणाचो गुर्त नवें बेळें नवसाण आमचे थंय येसय ही नवसाण हे नवें भुरगें जल्मलें घरान नवेंपण दादलो बापूय जाता स्त्री आवय जाता तशें आज आमी हें नवेंपण नव्या जिविताची सुरवात करूंक हें फेस्त आमकां उपकारा पडून दी तरी आमच्यो कुडू कंती कोडसाण साबार वजें साबार जडाय आमचे थंय आसाच कश्ट आसाच कुटुंबाची परिस्थिती चिंतना आमी सकाळीं उठून धांवतना काम करतना बसार वस सोलोन वस ट्रेनार वस कारार वस हे सकड कुडू कंती आमकां दोस्ताना मरयेची कोडसाण पळोवन मरयेची चिडी पळोवन तिच्या भुरग्यांनी आमी विश्वास रावच्याक उलो म्हाकाय आसा म्हणून ओळखून घेचय आमची माय म्हूण दाखय म्हणून आमी म्हणटा तवळ ती म्हणटा म्हजो पूत म्हूण दाखय म्हजी धूव म्हूण दाखय मरयेचे पूत म्हूण मरयेची धूव म्हूण आमी दाखोवया आनी आमचें जिवीत खंडीत नंदन जातलें मरी आमकां सांगात दितली आमची माय आमकां किंतीच सोडून घालची ना
आस्तावनू आमच्या मंगळूर दियेसीजेंत आमी व्हडलें सतमंता वा नायसियाचें सतमंता म्हणूंक हांवें दियेसीच्या बिस्पान आदेश दिला. आमच्या सगळ्या संवसारांत साबार राष्ट्रांनी इगर्जांत आयतारा वेळार आनी संभ्रमीक मिसा वेळार हें व्हडलें सतमंता म्हणटात. हांव भुरगो आसतना आमी तें म्हणटाले. हांव सवकास आमी आपोस्तलांच्या सतमंता म्हणून सुरू केलें. पूण दोनीय म्हणयेत. पूण फकत करिस्माच्या वेळार आनी पास्कांच्या वेळार आपोस्तलांचें सतमंता म्हणून जें आमी म्हणटा सतमंता देवाक तें, आनी हेरा वेळार एकाच देवा सतमंता म्हणलें तें नायसियाचें सतमंता, म्हणजे नायसियांत घडिल्ल्या आनी कॉन्स्टंटिनोपल ह्या 2 महासभेन दिल्ल्या त्या सतमंतांत आमी देवाचे मिस्तेर सकट चौकास नियळ तें योजन सांगून त्या देवाच्या उतराक आमी दिवची जावप हें सतमंता म्हणटा. हांव सतमंता सोम्या, हांव पाती येता, हांव बरवसतां. आनी देखून तुमकां थोड्यां कडेन म्हणी प्रतयो आसात. आमी चौकास खंयसर गीत आसा थंयसर रावून हें देवाचें योजन आमी आतां पुसान सांगया. एकाच देवाक सतमंता, सर्व उर्मिदार बाप तो, सर्गा आनी पृथ्वी सोड, दिसत्या आनी ना दिसत्या सोड वस्तू सोड आसना. आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ताक सतमंता, देवाचो एकलोच पुतो, सर काळा आदी बापातावन जल्मला, देवतावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवतावन उजवलो खरो देव. तो देवतावन जल्मला, ताका रोसूंक ना, बापाच्या सैम आसत, ताचे वरवीं सर वस्तू केल्या. आमा मनशा कसो आनी आमचे सोडवणे कसो सर्गांत तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव पाद्रीची उदरी गाडे करून घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे कसो कंस्त्र ताका खुशाल मारलो. ताणें गज मरण सोंसले आनी ताका आनी पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गाक सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्यांची नुस्ती करून वैभवान तो कडेन गेलो आनी ताचे राजवट शेवट आसूं. पवित्र आत्म्याक सतमंता, सोमी आनी जीवदार तो, बापा आनी पुताक नीप जाला, बापा आनी पुताक ताकाय सांसत्व नमस्कार आनी महिमा हो. प्रभाता वरवीं तो वयलो. एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी दर दुता वरवीं स्थापलेले सभेक सतमंता, पातकाच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानतात. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सस्नाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. म्हणल्यार भाव भयणीनो, आतां आमची मागणी सोम्या मुखार दवरया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांचे तुजें बेसांव घाल. देवा थंय मोरयेच्या भक्तीपणाचें पेरण जोड आपल्या परचेक माया मोगान जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी चलोवंक जाय आसली जाणवाय आनी मार्गदर्शन दिवन तांकां प्रेरीत कर. तांच्या निस्वार्थी सेवेक बरो प्रतिफळ लाभून तुज्या कृपे देण्यानी बोर म्हूण मागता. बलिदान भेटोवच्या मंगळूर देशच्या गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर पीटर पावल सल्टाना हांचेर तुजो दराळ आशीर्वाद घाल. तुज्या धर्मदूताचे सुवातेर तुज्या हिणांक सांबाळून तुवें तांकां विंचलाय. तुवें तांच्या जतनेकाल दवरले. पवित्र सभेक विश्वासान कोणान वाट दाखोवन बरी समाज बांदून हाडूंक आसले मार्गदर्शन दिवंक तांकां कृपेन आनी आशीर्वादांनी बर म्हूण मागता. मोगाला बापा, सगळ्या पिढीवंतांचेर आनी जाणटे पिरायेर पावलोल्या सगळ्यांचेर
तुझो आशीर्वाद घाल. आपली पिडा कोश्ट कोंत आनी दूख सोंसणिकायेक सोसूंक तांकां बोल दी. हे जिणेचे कोश्ट मुगले जिणेच्या सुखाक सोर केल्यार ते कांयच न्हय म्हणटलो सोद तांकां बुजवून दिवन. जाणटे पिरायेक तांकां आमचो मोग सांगात आनी संतोष दिवंक आनी तांची सेवा करूंक जाय अशें बरें मन दी म्हूण मागता. मोगाळा बापा, मागता आमी सर कामेलिया पासून तांचेर तुजी आशीर्वादा घाल. प्रत्येक जावन आपल्या फुडारा खातीर माय गांव सोडन ह्या इस्रायेलांत काम करच्या हर एकल्याचेर तुजी बेसामां घाल. तांकां बरें काम मेळोन आपलो फुडार बांदून एक बरें माया मोगाचे आनी जेजू क्रिस्ताच्या मौल्यांनी बरयल्लें कुटुंब बांदून हाडूंक जाय आसली कृपा लाभय म्हूण मागता. मोगाला बापा, मागता आमी सगळ्या संवसारा पासत प्रत्येक जावन आमचो मायगांव भारता पासत लोकां जम्यान बरोवन गेल्ल्या आमच्या भारतान जाती कुळया आनी भाशाच्या भेदाक लागून द्वेष आनी दुस्मानकाय सोडून वता. आमी समेस्त तुजी भुरगीं आनी एक पर्ज म्हणलें वळखून माया मोगान आनी एकवटान जिवंक फावो कर. झूज झगडी आनी ताचे वरवीं उब जाल्ले असमाधान पयस करून सगळ्या संवसारार शांती समाधान स्थापन कर म्हूण मागता. मोगाळा बाबा, ही आनी आमच्या काळजांत आसची सर मागणी तुका भेटयता. पुर्य मायेच्या विनवणेन जे आमकां कितें गरज आसा ते तुजे दयेन लाभय. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक.
दिल्ली मोगान वाटून घेता दुप्या कप्प्यामध्ये तुझी रुपी देता हे तुम्ही दिल्ली मोगान वाटून घेता बाबा चला आमचे मुळे आसा गीते आमचे अभी देखा तुझे से ना होना जरूर रो आटा से मेरे गिरे बाबा सुना संसारा आमचे मुळे आसा गीते आमचे अभी तुवेच दिले सिरचे वारे आमचे देखा तुझेच देणे ना होता जरूर रो आणला सर्व मेरे जिरे तुझ्या भाव बहिणीनो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जा म्हणून मागात भो मोगाळ बापा व्हडा मोगान आंकोरीच्या कुशव्यांत आमचे मनशा सैम बघितलेल्या तुझ्या पुतान आपल्या आवयचे अंकोटपण बिबाडूंक ना पूण ते पवित्र केले तोच तुजो पूत जेजू आमकां पदकाच्या सर बंदवण्यांतले निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करून आनी ह्या वेळार आमी करता ते आमच्या जिणयेचें समर्पण आपल्याच समर्पणान घेवन तुजे मुखार व्हरून पावो ते आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तई आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो या परबेच्या समयार नित्यांकारी मरयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणता तुका वंदिता तुजी कीर्ती परगडता आपल्या अंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्मेचे कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणे संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणटा तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता सर्गी तुका जय जय जय
बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकाणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोमया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एका आशा परजातून जमयत आसाय देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणे करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात पावडता सो गुट परगटुया बापा आमचे सडवणे पासत तुज्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरणाचो ताच्या अनंतरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार सडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवितांनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजूचो एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी May he make of us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, whose nativity we recall today, with blessed Joseph, her spouse, with your blessed apostles and glorious martyrs, and with all the saints on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. बापा या बले वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाच्या पियर बत्तिस्ता तशेंच पिटर पाऊल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी मनियारा बराबर तुझ्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळ्या परजे संगती या संवसारांत वाटसुऱ्या तुझ्या पवित्र सभेक वावरतान आनी प्रितीमोगान थीर कर. To our departed brothers and sisters, and to all who are pleasing to you, at their passing from this life, give kind admittance to your kingdom, there we hope to enjoy forever the fullness of your glory through Christ our Lord, through whom you bestow on the world all that is good. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका
ससनाच्या ससना आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन धीर घेऊन गावूया. सर्वेस्परा सर्वायतंतली आमकां निवारून दया करून या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे भागाने आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत्रेक केल्याक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्पातकांतली सुटय आनी सर्व कांतांतली वाटाय. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. तुमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजें तें राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसो. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. भलायकी मेळटली.
प्रार्थया. प्रितीच्या बापा आईच्या दिसात जल्मल्ली भाग्यवंतांक मरी अख्ख्या संवसारासोबर वसू आनी मनशाच्या सडवण्याचे फांते म्हणून आमी वळखता. देखून दिनवासी आनी संतोष भरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमात आयिल्ल्या तुज्या पुताक हुंड्या दाका वायनाच्या रुपार आमी घेतला. तिच्या आदाराक जेजू क्रिस्ताक अत्रेगून सुदूंक भावार्थान ताका आपलो सडवणदार म्हूण मानून घेवं आनी ताच्या एकवटान सदांकाल जियोंक समेस मनशां फावो कर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आता आमी नवें बेंजार करता. प्रार्थुया. सरस्परा सगळ्या सृष्टीचे रचणारा तुजी सृष्टी तुका वाखणता. तिचे संगी मेळून आमी तुज्या सारक्यानी रूपाची जावन रचलेली मनशां तुका दिन वाचता. आमकां तुवें रचून दिसपडतो ग्रास लाभोवच्या की पृथ्वी तुवें आमच्या हातांत घाल्याय. ती वसोवन दिसपडतें गाम पिण काडिल्ल्या वावटीक फळ जावन लाभल्या ह्या नव्या बाताचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे नवे बेळे आमच्या कुटुंबा सांगाता. आज पयले फावटी आमी शेवताना आमच्या मदलो माया मोग वाडोवन दी आनी संतोष सोडून दी. भावार्थान आनी मोगान आज एक जाल्ली आमी कुटुंबाचे सांदे आमचे माये मोरये बराबर एक दीस तुजें सासणाचें सूख भोगीचें कर मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. भाग्यवंतांकार बरेसो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशाकुळाची सडवण केली. तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी बरो. अंकार बरे उदेशी जिविताच्या रचणाराक तुमी घेतलो. ती तुमकां सदां आपल्या गोपांत बाळगून दवरूं. आज अंकार मरेच्या परबे दिसा तुमी संतोष भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां बरो आनी आमच्या अंकार मायेचे मजतीन सासणाच्या संतोषान आमी सगळीं पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. मोगाळ बाबा भयणीनो, आता आमी निर्गमान अंतिम गीत गायतले. ह्या संदर्भार गवळी बाप आनी येजाक फाटल्या कुशीन वचून मिसाची मुस्ताकी काडटले. ताचे उपरांत हांगासर मानाची वात आमी वाडटले. ताचे उपरांत बेसाय परतून हांगासर आल्तारीक येतलो आनी भोव मोठे एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम आसतले. हे फेलिसिटेशन प्रोग्राम आखे जाता मसोर तरी येतले आनी तुमच्या जाग्यार रावून हे आमकां सहकार दिवंक हांव उलो दिता.
उदरी देवाचो पूत मनीस जाला सर्वंतरांचो सारी इमानुएल तिणें दिला मुरी मायेची उदरी देवाचो पूत मनीस जाला सर्वंतरांचो संसारी इमानुएल तिणें दिला नमन तुका मोठी माये नमन तुका सगीराणी नमन तुका बाळूक मये नमन तुका आमचे शेकाये नमन तुका मोठी माये नमन तुका मोठी माये तुका सगीराणी नमन तुका सगीराणी नमन तुका वाडप मये नमन तुका बाळूक मये तुका आमचे शेकाये एक तर सुरवाती बसचे मग सुद्धा तुमकां सर्वांक बरें तस्तमेटका मागता 2020 डिसेंबर म्हयन्यांत गांवांत असल्या गरजेवंत पिडेस्तां खातीर कुणकेचो हात दिवच्याक आरंभ जाल्लो इंडियन चॅप्लन्सी कोंकणी कम्युनिटी हांसून चॅरिटी फंड आज पर्यंत 50.7 कुटुंबांक 50,000 लेखान दान दिवन 1,32,295 शेकेल सरसर इंडियाचे रुपये 29,42,559 आम्ही दान दिला येदूच तुम्ही चॅरिटी फंडाक नवे नवेलार आणि हेरा दिसांनी दान दिल्ले आसा तुमकां आभारी जावन आसा सबार कुटुंबाचे मानवी आमकां येवनूच आसात आतां आमी हांगासर सेकंड कलेक्शन करतले फूल जावं फुलांची पकली जावं तुमचे उदार मनाचे दान मोगान गरजेवंतांक घालूंक विनंती करता दयेकर समितीच्या संध्यांनी कलेक्शन करचें मग चलो वेलाचो अभाव आसा देखून आमी वेली पड करिना ह्याच वेळार पयत मिसाच्या बलिदाना मुखार मोठ्या संभ्रमान बेस्त आमी आचरण केले हाच्या फाटल्यान सबार जाणांनी सेवा दिल्ली आसा जावं प्रत्यक्ष वा परोक्ष रितीन पयशे तशें सेवे मुखार दान दिल्लें आसा तुमी दिल्ल्या सेवेक मान दिवचें आमचें कर्तव्य जावन आसा आतां आमी मानाची वात मांडटले दान दिल्ल्या तुमकां येदूच कळीत आसा दयेकान हांव नांव आपयतना तुमी वेल विभाड नासतना मुखार सरचे आनी हे जागपा पातावन मानाची वात स्विकार करचे Father Matthew, I request you distribute to honorable candle for the honorable persons. Thank you. मेन स्टेजीचे स्पॉन्सर केल्ले आसा नांव नाका म्हणून एका भयणीन अल्तर एक फुलां स्पॉन्सर केला आसा लेन्सी डिसोजा एंड फॅमिली बालमरियाच्या इमोजेक फुलां स्पॉन्सर केला रोजी पिंटो नवे पिओ वन स्पॉन्सर केला मेलविन लोबो आणि हे वन तयार केल्ले अरुण डिसोजा सीमा लता अनिल मनोज मनदीप आणि सुप्रत बालमरियाच्या इमोज डेकोरेशन करून सोपयले आसा मेलविन क्रास्ता आणि गिलबर्ट डिसोजा नवे हाडन आमकां हांगासर पावयला अरुण डिसोजा अब्बा बाजल फ्रिडीन सोविकार फादर एंड्रू ह्या जाग बाबा जेवणाची मंडळ केल्या विल्सन एंड टीम स्टेज डेकोरेशन केला रोशन डिसोजा एंड टीम जॉय फर्नांडीस आज फोटोग्राफी केला आमकां शलोम फोटोग्राफी असो फिलिप डिसोजा व्हिडिओग्राफी केला अनिल पलटका पुरुषांक बँड ओदक्सिला SFX टीम स्टेजीक कूलर आमकां ओदक्सिला मायकल ओलिवेरा आज दनपारा ब्रेकफास्टाक ओदक्सिला मायकल पिंटो कालच्या दिसा हांगासर स्टेज घालून व्हॉलिंटियर जावन सेवा दिल्ली आसात सुनील नाकरे गोडविन वास अरुण डिसोजा आनी आज आमकां व्हॉलिंटियर जावन सेवा दिल्ली आसात रेखा फर्नांडीस ज्योती फारामार शैला डिक्रूज ग्रेसी डिसोजा स्टीवन डिसोजा फ्रांसिस क्रास्ता वॅलेरियन कॅस्टोलिनो सीमा मिरांदा आनी सर्वेदी सेवक आनी समितीचे सदे आयची भोव अपूर्बायेन गायन केल्ल्या सोर पंगडा तर्फे क्वायर मास्टर प्रकाश फर्नांडीस तशेंच आमकां हांगासर खूब स्पॉन्सर केला जॉनी आनी रवी अशेंत पयशे रुपार आमकां डोनेशन दिल्ले आसात ते नांव ह्या परी आसात नोफियम तावनो मॅक्सिम शलेट मारिया
D'Souza, Elizabeth Fernandes नाव नाका म्हणून ते एक भाव तसेच डोनेशन दिला आमकां आर्सिले येतालो आयरीन पिरेरा डायसी ग्लोरिया मायकल ओलिवेरा रीना डिसोजा शैनी फर्नांडीस ग्लॅडिस पायस पास्किन फर्नांडीस जुलियट वेगस अलिस मेडोन्सा जगदीश फर्नांडीस विन्सेंट रोड्रिगस आइवन डिसोजा लता डी मेल्लो शलेट लोबो सारा साइमन रिचर्ड डी मेल्लो अनिता मेंडोन्सा एवजिन पिंटो डेस्नी एंड इथान लोबो जुविटा डिसोजा फ्रांसिस पेरेरा रिचर्ड लीमा रिजे एंड मोनिका रोबिन डी सिल्वा जोस्पिन नोरोना शेडोन डिसोजा लुइस फर्नांडीस प्रेसिला पिंटो प्रमिला रोड्रिगस आइवन मरीना पेरेरा नावना का एक भाव लूक नाजरेथ एंड फैमिली प्रवीण मेलविन नाजरेथ Janet Pereira, Maria Pereira and family, Paul Prakash Lobo, Romel Fernandes, Prakash Gomes and family, Reshma Seravo, Gilbert Miranda, Naunaka Ekbao, Fernandes family, Joseph Wilma, Xavier Nishant and family, Ashwell Vera. Jeff Afridi Tawna Maya Priyasat, Winston and Shailia, Flora D'Souza, Anita J. Rodriguez, Irene D. Cruz, Prima D'Souza and family, Melvin Savita Faiz, Anil Lawrence, Asha Gilbert, Benna Joseph, Lavina Lasrado, Monty Mary D'Souza, Celine Vegas, Agnello, Lecardia, Consi, Jacqueline, Connie, Revendi Norona, Godwin Was, Benedicta Maria Fernandes, Silvia D'Souza. DM Sitauno, ह्या प्रयासात विन्सेंट लोबो, जेराल्ड सविता पिंटो, सिल्विया डी कोस्टा, शांति पीटर, अविता जॉन डिसोजा, रूबी, शर्मिला डिसोजा, मीना प्रिसिल्ला, जेराल्ड संतोमये, रोजी पिंटो, वेरोनिका पीटर लोपेस, लविना एंटोनी, जेसी वेगस, नावनाका एक बहीण, मेल्विन नोरोना, लॉइस जेसिंता डिसोजा, वायलेट नोरोना, नवीन नजरेत, विक्टर मस्करेनेस, आलिम जेनिफर, लीना डिसोजा, Juliet Correa, Rima Menezes, Juliana Montero, Barbin Pretal Tennis, Sunil D'Souza, Lina Gonzalez, Pretal and Pearl Blessed D'Souza, Emilia Rubilo and family, Rina Vas, Anand Gonzalez, Salvador Lopez, Lavina Francis Dias, Janet, Michael Lobo, Gracie D'Souza, Seema D'Souza, Daisy Rodriguez, Suvarna Lopez, Anita Maria Rodriguez, Montina Norona, Naunaka Teek Buino, and Teek Bao, Azila Novacuello, Sansia Mendonça, Vinod Shamita Sian, Jyoti Fernandes, Shalet Norona, Molly Pinto, Anand Rodriguez, Charles Cardoza, John Norona, Lancy D'Souza and family, Roshan Jacinta Mendonça, Joshua Jenica Mascarenes, Prakash Fatima, Brenda D'Souza, Emi Shanti Greta, Vinod Rodriguez, Doron and family, Richard Dias and family, Donel Correa, Roshan KDCC, Jenica and Jenita, Naunaka Ekbao, Naunaka Ekboy, Ludina, Sarita Almeida, Lina Burs, Philippi Fernandes and family, Maruti Goa, Listan Rakshita, United Brothers, Lina Cotras, Priscilla Govis, Alvin D'Souza, Goan Community, Vijay Florita Lobo, Frida Cardoza, Frederick Amitavas, Santosh Dina, Naunaka Teekbao, Melvin Costa, Shalet Krasta, Naunaka Ekboy, Sylvia Lobo, Infant Jesus Kids Club, Philippi D'Souza. Mogocano, Edols नाव सेकंदांची वाचल्या जर तर कोणाचे नाव चुकला जाल्यार दयेकर तुम्ही मनाची वाद स्वीकार करचे खातीर हांव विनंती करता. उदक स्पॉन्सर केला अग्नेलो, जिकॉर्डिया, कॉन्सी, जॉक्विना आणि कॉनी. तुमकां सर्व देव बरें करूं.
मोगाचेनो दीस वो वर्त्या संतोष असो मोरये मायेच्या जल्मा दीस असो संतोषाच्या उमाळ्यांनी बरोवन केलो दबाजो वरून देवाक रायमून आम्हा सर्वांचो मोगाचेनो तुमकां सर्वांक इंडियन चॅम्पियन्सी कोंकणी कम्युनिटी तर्फेन मोरये मायेच्या जल्म दिसाचे हार्दिक शुभाशय पठयता आनी बरे पेस मागता हॅपी फेस्ट. आज मोगाचेनो हांगासर आमच्या ह्या संभ्रमाचो संभ्रम दोट्टो जाला कित्याक म्हळ्यार आमचे संगी आसात मंगळूर DCCचे गवळी बाप अधिक मनाधिक दोतोर पीटर पॉल साल्डाना कंडिजान आमच्या येण्यातान आमकां व्हरतो संतोष जाला आनी तांकां हांगासर आमी इंडियन चॅम्पियन्सी तर्फेन उल्हास पाठोवन अभिनंदन पाठोवंक आशेता आनी हे मोठे कार्य हांगासर 10 मिनटां जे आसतले तुमी सर्वांनी रावून तुमचो संपूर्ण सहकार दिवचे म्हूण तुमचे लागीं कळती विनंती करता. तशेंच इंडियन चॅम्पियन्सी कोंकणी कमिटीचो इन्चार्ज बाप फादर संतोष लोब हांचे लागीं विनंती करता गवळी बापांक हांगासर वेदीक आपण हाडच्याक दयकर आमी जोरान ताळयो दिवच्यो. तशेंच विनंती करता सैरे फादर मॅथ्यू दयकर तुमी हांगासर वेदिकेचेर म्हणून विनंती करता. सगळ्या कोंकणी लोकांतर्फे आमचे मुखार येता जापा खासदार लेटिशिया गोम्स. सोमेस्तांक एक बरी सांज मागता. एका बऱ्या गवळ्याक केदनाय आपल्या शेळयांचो हुस्को आनी तो सदांच तांच्या सोदनेर. हेंच हांगासर घडला आमचो गवळी ताच्या शेळयां मदें. बोमुगाळ मंगळूर धर्माध्यक्ष मानदिक दोतोर पीटर पॉल साल्डाना बापानो आयच्या या प्रशांत आणि संतोष बरी संजेच्या वेळा वोट गौरव बरी अभिमानान आणि आनंदान या पवित्र इस्रायल गावांत आमचो इंडियन चॅम्पियन्सी इन्चार्ज मानदी संतोष लोबो बापा सांगता कर्नाटका गोवा आणि महाराष्ट्राची देवपर्जा तुमकां मोग असो येवकार मागता आणि संतोष बरी काळजांनी स्वागत करता. मोगाळ गवळी बापानो तुमचे हाजरपण आमचे मध्ये आम्हा सर्वांक व्हड संतोष दिता. तुमची ही गवळीक भेट हाडून दी आम्हा सर्वांक कृपेचो शिवर. गवळी बापांची परिचय सांगची तर मंगळूर DCCच्या किरें फिरगजीन 27 तारीखेर 1964 इस्वीन तांचो जल्म. मायगांवांत तांचें शिकप आनी उपरांत जेप्पू सेमिनरीन मेयाच्या 6 तारखेर 1991 तांची याजची दीक्षा. मंगळूर DCCत याजक आनी सहायक बिगर जावन वावर दिल्या उपरांत उडुपी DCCच्या मूडबेळे फ्रिगेजीन वावर संपोवन परत मंगळूर मिलाग्रीस तशेंच विटला फिरगजांनी आपलो मिसांव वावर ते दितात. 1996 इस्वेतावन 1999 पर्यंत सांत जुजे सेमिनरीन प्राध्यापक तशेंच तरबेतीदारांक सेवा दितात. मात्र न्ही जेप्पू सेमिनरीचे वायस रेक्टर जावन वावुरतात. 1995 तावन 2005 म्हणसर रोमांतून शिकप जोडले उपरांत पॉन्टिफिकल युनिव्हर्सिटीन देवशास्त्राचो प्राध्यापक जावन निस्वार्थी सेवा अर्पून परत जेप्पू सेमिनरीन प्राध्यापकाचो वावर घेतात. सप्टेंबर 15, 2018 इस्वीन इगर्ज मदा तांकां मंगळूर DCCचो 14वो गवळीक बाब जावन नमयारता. तो दीस व्हडा संभ्रम असो आनी व्हडा संतोष असो आनी त्या दीस देवाच्या महिमे बरी कृपेची स्तुती करूंक म्हणलो ध्येय घेवन इगर्ज मदीन दिल्ली जबाबदारी हातीन घेतात आनी लोकांची सेवा करूंक
मुखार सरतात. विविध भासांनी उलोवचें देणे बुदवंत चरूक आनी सुटसुडीत मोवाळ आनी मैपसी जावन हेरांक सोंसणीकायेन आयकुची कला तांणी आपणायल्या तर हेर धर्माच्यांक सांगत हाण शांती स्थापन करची शाती देवान तांकां फावो केल्या. तशेंच सक्ता संगता मेळून पवित्र बाबांची तांची उर्बा विशेष जावन आसा. विविध धर्मांमध्ये एक सुरक्षीत सांको ते जाल्यात. पापा फ्रांसिसान पवित्र सभेन पाठयलेली सकट दस्तावेजां आनी शिकोवन आपणाची कण घेवन आपल्या मिसां वावरान ती कार्यगत केला म्हूण सांगल्यार चूक जावची ना. आमचो गवळी ते आमचे आदर्श. तकलेर मुकुट, हातान दांडो, बोटाक मोदी, हरद्यार पुरीस. एका गवळ्याचो बैलो गुर्त तर आपल्या ताब्यान दिल्ल्या शिळ्याचो पोस करचें, तांकां सर वायट अनवरांतले राखून व्हरचें आनी सांडून गेल्ल्यांक फाटीं हिंडान हाडची वरती जबाबदारी तांची जावन आसा. त्या दिशेन ते जायते वावर करणी आसात. सर धर्माच्या लोकांक सांगता हाडची शाती क्रिस्तांतय तांकां आसो गूंड मोग दाखयता. कित्याक क्रिस्ताचे मिसांव हेंस जावन आसलें. गवळी बापानो, महिलां पयस आमी तुमी वस्ती करता तरी ह्या वक्ता तुमचे येणे आमचे मदें क्रिस्तांतय आमी एकवटांची येतान तें परगडटा. आमी हांगासर ह्या इस्रायल गांवांत व्हडा संख्यान हजर आसा. पूण कोणी एकल्याक हांगा जर पावो जाय जाल्यार जायती वावंट काडची पडटा. पयशांची अडचणी, विजाचे प्रॉब्लेम, एक बरें काम मेळना तर दैर सुकयता, काडलेलें रीण फारीक करची कंत, कुटुंबाचो पोस करचो हुस्को सडटा. एक एम्प्लॉयर सुकलो या मरण पावलो तर आनी एक विजा जाता म्हणसर आसात कश्ट सबार. आनी ह्या वेळार कुटुंबांत अनाहुतांक घडटी तर निमाणी दिश्ट घालचें भाग सयत आमकां सुकता. कुटुंबादारांतल्यान विंगडपण, एकसुरपणाची जिणी, थोडे फावटी कश्टांचें काम, दोळ्यांनी दुकां हाडटा. तरी दैव सानी नासतना देवाचेर भरवोसो दवरून कश्टांक फुडकन मुखार समकल्यार हो गांव नीज एक देवान बसयलेलो गांव जावन पावता आनी एक सुख समृद्धीचें जीवन आमकां प्राप्त करता. माय गांवांतान पयस आसल्यारय आमच्या आत्मीक वाडवळीक गरज आसचे साक्रामेंत आमचे मोगाळ याजक बापातावन आमकां मेळटात. हर एक हप्त्याक मीस, हप्त्यामध्ये नोवेना, व्हडल्या फेस्तांक तयारी जावन कुमसार आनी रितेऱ्यो, फेस्तां सुद्दां बाजीक संभ्रम आमकां दोशी करता. यात्रेक पयना पादयात्रे ह्या मोरयेक मानकन पुरशावन व्हडा भक्तीपणान आनी शिस्तेन मांडून हाड पवित्र जाग्यांनी येवकरिस्ताचें बलिदान भेटून क्रिस्ताक उक्त्यान परगट करूंक एक आवपास लागता. कोरोना जाल्ल्या मारेकार पिडे संदर्भात ह्या जगबापांनी जायती मिनत काडल्या. थोड्या लोकांक एकठांय करून मीस भेटून आमचे खातीर मागलां आनी ह्या विशीं आमी ह्या जगबापांक आभारी जावन आसा. तशेंच इंडियन चॅप्लिन्सीन स्पेशल कलेक्शन वट्टुकन चॅरिटी फंड ओपन केला आनी ताचे मारिफात गांवांत पिडेन कश्टांच्या गरजेवंतांक कुमोक लागता. तर हांगा काम करच्या लोकांक विविध संघ संस्थे घडोवन आपल्या तांकी पुरतें दान गांवांत अर्थीक रितीन कश्टांतल्यांक उदारपणी दान दितात आनी ही एक विशेषता जावन आसा इस्रायलांत वावर करच्या सोमेस्तांची. मोगाळ गोळी बापानो, तुमच्यो हजार आठवडी कुशीक दवरून आमकां भेट दिवंक हांगासर आयिल्ल्या तुमकां आमी ऋणी जावन आसा. तुमच्या मिसां वावरान तुमकां यशस्वी लाभूं. तुमचे ताब्यान दिल्ल्या परजेक प्रत्येक करून हांगासर जमलेल्या आम्हा सर्वांक तुमची बावडतान, मोगान आनी त्यागान भरलेली जिणी आमकांय बावडतान वाडोवंक एक मेल फांत जावं. पवित्र सभा मुंधरून व्हरूंक वाट दाखोवचो एक जिवो दिवो जावन दी म्हणलें आमचें मागणें. तशेंच तुमचे मागणे आनी आशिर्वाद
आम्हा सर्वांचे सदांच स्फुरूंक आमी समेस्तनी बावडटांत गूण रंगोवन ह्या गांवांत तशेंच आमच्या वैयक्तीक जिणयेन हे क्रिस्ती माऊल्यांनी बरलेली जिणी जियोंक जाय असची कृपा तुमच्या ह्या गवळीक बेटे मुखांत आमकां समेस्तान फावो जावन दी म्हणली आमची आशा. बाळोक मोरयेचें फेस्त सप्टेंबर 8, 2020 आनी 3 तारीख इसवी तुमच्या आनी आमच्या उडासन अमर उरतली. देव बरें करून तुमकां मोगाळ गवळी बापानो. तुमच्या मोगाळची हर्जिलिया नोस्तियम आनी तलावीची देव परचा समेस्ता देव बरें करून. देव बरें करूं म्हणटा व्हंकलिकेच्या उतरांनी उल्हास पटेलाक म्हाका जेन्ना आतां आमी जर सुमाधुर गिताद्वारे गवळी बापाक उल्हास पाठोवंक आमची तेलवीची कोयर मंडळी तयार जाल्या तर आतां उल्हासाचें गीत घेवन तुमचे मुखार कोयर तेलवी कोयर मंडळी. मोना आमची उल्हासान
दयाकर मगाच्यान विनंती करता मोठे खाली असलेल्या हांगासर दयाकर रावून तुम्ही साकार दिवचो कित्याक म्हळ्यार ह्यो अवकाश आमकां आनी मुखार एकी मेळना त्या देखून दयाकर कोणी वचनाका थोडोच वेळ. तर आता आमच्या सर्वांतर्फे हांगासर इस्रायलच्या कोंकणी लोकांतर्फे गवळी बापांक आमी मान करूंक आशेता. त्या देखून हांव विनंती करता इंडिया चाप्लेन्सी कोंकणी कम्युनिटीचो इंचार्ज बाप फादर संतोष लोबो हांचे लागीं गवळी बापांक शॉल पंगडून मान करच्याक. विनंती करता बाप मॅथ्यू हांचे लागीं गवळी बापांक मोगाची काणी दिवच्याक. तशेंच विनंती करता DMC कोऑर्डिनेटर चंद्रकांत, अर्जेलिया कोऑर्डिनेटर सुनील गोमसो, नोक्याव कोऑर्डिनेटर सुजय, तसेच इंडियन चाप्लेन्सी जनरल सेक्रेटरी अनिल पालडका आणि तसेच गोवन कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर इना आणि तसेच जापा कमिटीचे सेक्रेटरी दिनेश मिरंदा आणि मुखार येऊन ही उडासाचे काणीक गवळी बापांक द्यायचे म्हणून विनंती करता. सर्वांक आता गवळी बाप तांची भोगणा आमच्या मुखार दवरतले. इस्रायलांत तळांतरकार आणि आसरो सोदून असलेल्यांक बिस्पाचो विगार जावन एपिस्कोपल विगार जावन हांगासराच्या मोगाळ बाप मॅथ्यू कुतिन्यो आणि कोंकणी क्रिस्तांवां खातीर चाप्लिन जावन नेमाक जाल्लेल्या फादर संतोष लोबो आयच्या ह्या सगळ्या कार्याक व्यवस्थीत रितीन मांडावळ गेल्ल्या सर्व बाबा भयणीक आनी ह्या कार्याक हजर आसच्या तुमकां समेस्तांक म्हजे मोगाचे प्रणाम. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या बिस्पाक पात्रियार्क आणि कार्डिनल जावन नेमाक जाल्लेल्या भोवमानादीक पियर बत्तिस्ता हाका आनी ताचो प्रतिनिधी जावन हांगासर आसच्या फादर मॅथ्यू म्हाका हो अवकाश करून दिल्ल्याक आनी आपोवणें दिल्ल्याक आनी म्हाका आपोवणें दिल्ल्यान ह्या बसयल्ल्या गांवाक हांव येवन पावलां. तशेंच निरंतर म्हजे कडेन संवाद चलोवन फोनार उलोवन धैर्यान बरोवन हांवें हांगा येजय म्हणून परत आनी परत उत्तेजन दिल्या फादर संतोष लोबोसो. आज हें कार्य भोव सोबीत सुगम रितीन जालें आनी हातूंत तुमचो वांटो मोठो म्हणयेत. हांव चिंतून आसा सादारण येदे व्हडलें प्रोग्राम पडयाळांत थोड्या फावटी गजान जाता 3000, 4000, 5000 लोक बसता कोर्डेलांत, पेंदुरांत, इजयंत अशें तसलोच अनुभव जावंक तुमी अवकाश करला. काही पयस तुमचें काम सोडून पयसली वाट उतरन हांगासर आयिल्ल्याक तुमचो उपकार बावडटा आनी प्रत्येक जावन देव बरें करूं म्हणटा. गायन मंडळीचो, वेदी सेवकांचो, सा भेटवणी केल्ल्या याजकांचो मधुर गायन करून आमकां मागणें करूं आदार दिल्या आनी ही सुवात कोणें आमकां दिल्या. सांत आंतोनी इगर्जेच्या याजकांक सिबंदी वर्गांचोय हांव काळजांतान उपकार बावडटा. आदिमागा पवित्र पुस्तका प्रमाणे ह्या बसयल्ल्या गांवाक जुदेव लोक इजिप्ताच्या गुलामपणांतावन पांय वाटेन 40 वर्सां सोलून हांगासर पावुल्लो म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता जाल्यार तुमी कांय उणें कश्ट काडूं नात. वडोलच्या मानाच्या पत्रांत ते सांगलें तुमी कोडसाण बगली कांय उणें न्ही. रीण काडन, कोणाचे हात पांय धरन, पोरांतून जिणी कुटुंबाची बरी करी जाय म्हणल्या आशेन
एक बरें कुटुंब बांदी जाय म्हणल्यार अशें भुरग्या बाळांक बरो फुडार दी जाय कुटुंबांत संतोश आसा जाय हेरां बरी गनान मानान जिये जाय समाजांत बरेपण आशे जाय तसली आशा भोगणां दवरून स्वप्नां दवरून हांगासर आयल्या साबार अडकळी साबार मरुभुमी आनी साबार तांबडे दर्ये उतरन तुमी हांगासर आसा चल्ल्यान हो बसयल्लो गांव जुदेवांक मात्र न्ही आमकांय जुदेव सांगता एक वांटो आसा म्हणून कशें सांव पावल एफेस घरांक सांगता हेर लोकांकी जुदेवांच्या दायजांत एक वांटो आसा म्हणून देवान उगडापें केलां म्हणून तें ह्या मारिफाती दिसता वावडटांत मात्र न्ही इतर संगतींनी ह्या सकट संगतींत देव आमच्या पयना वेळार आमच्या सांगाता आसा कोडसाण तितली आसल्यारय जशें वॉर्न गॉड गोडसाणेन भरता तशें आमची जिणी गोडसाणेन बरोवंक देव वावुरता म्हणलें तें स्पश्ट मोगाचें न्हू तुमचो हांव काळजांतल्यान उपकार बावडटा म्हाका मान केल्ल्याक पडलो बँडान गायनांनी आनी हांगासर आतां तुमी रावन म्हाका दिल्लो मान मंगळूर DSSक तुमच्या माय गांवाक आनी जेजू क्रिस्ताक म्हणून मानून घेता हांवें मुस्तुबीत सांगचें म्हाका स्टेजीर बसयनाकात म्हणून मागीर बसयनाका म्हळ्यार जबरदस्तीन बसयतात पाद्राक बसयस म्हणून मागीर हांगासो विगार तो देखून हांवें हांगाच्या विगाराक मान बगयल तरी माना खातीर न्ही सुमेचे सेवा करनास तातूंत तृप्ती आमकां आसूंक जाय आनी ती तृप्ती केल्ल्या मारिफात जिणीभर संतोशान रावंक जाता कश्ट कितलेय आसल्यारय तूं कित्याक जियेताय म्हणलें तुका स्पश्ट आसा जाल्यार तुका कसलेय कश्ट सोसूंक तांक मेळटा म्हणलें तें स्पश्ट आनी तें तुमच्याच जिवितांत खंडीत रुजू जालां इफ यू नो द वाय यू कॅन बेर विथ एनी हाव इफ यू नो द वाय तूं कित्याक जियेताय म्हणल्यार तुज्या जिविताचो अर्थ तुका कळ्ळो जाल्यार एनी हाव कसलेय येवं दी तें फुड करची शाती आनी धैर्य तुमकां मेळटा तें खरें ही म्हजी उतरांय ही एका नावाडीक तत्वशास्त्री ताची उतरां ती मागीर ती उपयोग करन एक जिविताची रीत दाखयलेल्या नाझी ह्या समाजांत त्या कश्टांत जावन उतोर भायर आयल्या मरणा कडेन झुजोन म्हणल्यार उतोर भायर आयलेल्या विक्टर फ्रँकलान बरयल्ली मॅन सर्च फॉर मिनींग ह्या बुकांतली इफ यू नो द वाय यू कॅन बेर विथ एनी हाव हांव पतयेतां तुमी उतरली वाट गोडसाण देव गोडसाणेन भरता खंडिती आनी तुमी कडेल्ली मेळटा सुफळ जावं दीत म्हणून देवा कडेन मागता मरी माय तुमकां सदांच आदार दिवं दी तिका उलो मारात आनी ती खंडीत राखता मरी मायची एक मागणी आसा मी केदाळाय म्हणटा हांव तिच्या इमाच्या रुपण्या मुखार देवा कडेन आसता तुजे विशेष साळावळी जर मरवी तुजी सकत विशेष जावन आसा सगळे यम कोण सांगता मेळ्ळ्यार ताच्या मुखार तुजी विशेष सकत कित्याक देवाक ती मोगाची मरी माय ह्या माये कडेन आमी मागल्यार प्रत्येक जावन बाळूक मरीच्या रुपण्या मुखार मागल्यार दराळ अजापां जाल्ले दाखले आसात तो वळूच 1884 इसवेंत उठोवंक जायनातल्या सिस्टरांनी मागलें हार मारिल्ल्या सिस्टरांनी मागलें मिलानांत आनी ती एकली जुलिया म्हणली आनी एकली जोझेफीन म्हणली त्या रुपण्या मुखार मागल्लींच तांची जिणी बदलली उठोवंक जालें तशेंच मरियमायेची भक्त चड आनी चड प्रत्येक जाण बाळक म्हजी दरा म्हणून सांगून तुमकां तिच्या मजतीन बरोवंक आदार दिवंक आमी मागता सुमी तुमकां ताच्या बेसांवांनी बरोवं तुमकां समेस्ता तुमच्या कुटुंबादारांक सैऱ्या धैर्यांक बागी मोती फेस्त मागता थँक्यू गॉड ब्लेस हॅलो देव बरें करूं म्हणटा गवळी बापांक गोव अपुर्बाच्या उतरांनी हांगासर तांची भोगणां आमच्या मुखार दवरली तशेंच म्हाका हांगासर आसात म्हणटात एक बाप फादर संतोष लोगो आमी सगळीं जाणां फाटल्या 4 वर्सांतल्यान हांगासर इंडियन चॅम्पियनशिपची इन्चार्ज ते घेवन गोव अपुर्बायन तांची एका गरजांनी आनी चड करून आतां म्हाका दोसच्या सर कश्टांनी म्हजो पुट्टो गोरवोसो तुजे थंय दवरता तुमचे कश्ट तुमच्यो गरजो एक गडीभर मती खाडा आनी कितें तें सांव आसा ती मरयेक सांगा हे भगवंत बाळका
तुका मात्र दिल्ल्या विशेष देण्या वरवीं आनी तुवें जोडून घेतल्या पुण्या फळांक लागून तूं आजय म्हजे थंय काकुळदार म्हूण दाखय. तुवें वाणच्या आत्मीक भांडारांची जर आनी निरंतर वाणची देणी केदीस सोंपनात म्हूण दाखय. कित्याक देवाच्या बापाय सारक्या काळजांतय तुजी पदवी मीत मेर नासलेली. तूं पाप करत नासतना गर्भ संभवलेले पयले घडये तावन देवान तुका ग्रेस्त केल्ल्यान तुज्या थंय वतलेले अपरिमीत कृपे मारिफात हे सर्गींच्या बाळका म्हजे मागणे दयेन आयक आनी हांव तुज्या काळजाचें बरेपण ससनाच्या ससना होगळशिता. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समुद्रीय संगता श्रीमंता कुसुरे मुस्लिम फाड़ सच्चे जेसु नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समुद्रीय संगता श्रीमंता कुसुरे मुस्लिम फाड़ सच्चे जेसु महिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्रात्म्या मोगल पुता सोवे अवतार मरी आशीर्वादी आमका तुझ्या पवित्राचा तुझे आशीर्वाद भगवान कृष्णाचे करुळे या आमच्या नावात तुमच्या दुश्मनांचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. Sangi, Jesus sashi, eu cacheta mi mai, Jesus patla, kacha kami, sasai tuji la bai mai, balok morie, amche rani, pautu amka purgya.
नवेंच जीवन सुरू करता नवें जेवण जेवता मनशा कुळायच्या दिसा मोतीच्या फेस्ता नवेंच जीवन सुरू करता नवें जेवण जेवता मनशा कुळायच्या दिसा मोतीच्या फेस्ता मोतीच्या फेस्ता सगळे नवेच दिसता तरातरांची नोबागाची वेगवेगळी शिस्ता मोतीच्या फेस्ता सगळे नवेच दिसता तरातरांची नोबागाची वेगवेगळी शिस्ता नवेंच जीवन सुरू करता नवें जेवण जेवता मनशा कुळायच्या दिसा मोतीच्या फेस्ता पुरुषां काढून बेंडार हाडटात कणशी पयले देवाळाक देवा सरशी फुलां उडोवंक आयल्यांत ती भुरगीं उल्हासाला मोती मायेक सर्गी बिंबली तेंडली तोशी सोदून सगळ्या पेंटेत सांगो बेंडांगो साडी हाडल्या ताळू देटे बिंबली तेंडली तोशी सोदून सगळ्या पेंटेत सांगो बेंडांगो साडी हाडल्या ताळू देटे नवेंच जीवन सुरू करता नवें जेवण जेवता मनशा कुळायच्या दिसा मोतीच्या फेस्ता बेजार केल्ली कणशी घरांत हाडल्या दिवो पेटोवन आलतारी वयर मांडल्या सरलेल्या आल्मासो उगडास काडला मलगड्यांचे दोळे दुकान बुडल्या भुरगीं राखून रावल्यात नारळाच्या रोसाक कणशी बरसून नवे आसा पियेवक भुरगीं राखून रावल्यात नारळाच्या रोसाक कणशी बरसून नवे आसा पियेवक नवेंच जीवन सुरू करता नवें जेवण जेवता मनशा कुळायच्या दिसा मोतीच्या फेस्ता नवेंच जीवन सुरू करता नवें जेवण जेवता मनशा कुळायच्या दिसा मोतीच्या फेस्ता मोतीच्या फेस्ता सगळे नवेच दिसता तरातरांची नोबागाची वेगवेगळी शिस्ता मोतीच्या फेस्ता सगळे नवेच दिसता तरातरांची नोबागाची वेगवेगळी शिस्ता नवेंच जीवन सुरू करता नवें जेवण जेवता मनशा कुळायच्या दिसा मोतीच्या फेस्ता